नमस्कार आणि तुमचं सगळ्यांना माझे नाव सचिन सुल्लेकर आणि परत एक फावट माय गोवा नेटवर्कात तुमचं योगकार करतात. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांका अबकारी धोरण म्हळ्यार एक्साइज पॉलिसी स्कॅमा या प्रकरणात ब्रेस्तारा राती 21 मार्चाक सक्तवसुली संचालनालय म्हळ्यार ईडीन अटक केली. दिल्ली उच्च न्यायालयान आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक म्हळ्यार नॅशनल कन्व्हेनर अरविंद केजरीवाल अटक जावपा पासून संरक्षण दिवपाक न्हयकार दिल्या उपरांत कांय वरां उपरांत ही अटक जाली. पदाचेर असताना अटक जाल्ले ते पहिले मुख्यमंत्री आसात. फाटल्या म्हयन्यात ईडीन केजरीवालाक 9वे फावट चौकशी करपा खातीर समन धाडिल्ली. आपूण राजकीय कामात व्यस्त आसा अशें सांगून ते चौकशेक वचूंक ना. मजगती अरविंद केजरीवालाक हांणी आपल्या अटके विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्ली याचिका फाटी घेतल्या. केजरीवाल हांका दनपारा 2.5 वरांचेर न्यायालयात सादर केले. ईडीन मागिल्ल्या रिमांडाचेर राऊज एव्हेन्यू कोर्टान निवाडो राखून दवरला सध्या तरी. विरोधक आणि राजकीय समीक्षकांनी हे कृतीचेर अनडेमोक्रेटिक अशें म्हणत टिका केली आणि 19 एप्रिलाक मतदान सुरू जावचे फक्त सप्तकान म्हणजे कांय आठवड्या आदी मोदीच्या भारतीय जनता पक्षान विरोधी पक्षांक दुबळे करपा खातीर एजन्सीचो गैरवापर केला असो आरोप केला. पूण आता प्रश्न उपरासता की केजरीवालाक जेलीत धाडलो जाल्यार राज्य सरकार कशें चलयतले आणि राज्याच्या मुखेलमंत्र्याक अटक करपा खातीर प्रक्रिया कितें आसा. कायदेशीर चौकटीत खोलायेन वचून अशा परिस्थितीचेर नियंत्रण दवरपी तरतुदीचे विश्लेषण करप सध्या गरजेचे आशिल्ले आणि त्या खातीर ही एक खास कार्यवळ तुमच्या मुखार आमी घेवन येता. कायद्या प्रमाण अरविंद केजरीवालाक दिल्लीच्या मुखेलमंत्री पदाचो राजीनामो दिवपाची गरज ना. कायद्यात ताका राजीनामो दिवपाक लावपाची तरतूद ना. राजीनामो हो मुखेलमंत्र्याचो नैतीक निर्णय आसूं येता. तशेंच जेलांतल्यान मुख्यमंत्री म्हूण आपले सरकार चलोवंक शकता. जेल मॅन्युअल प्रमाण न्यायालयाची आदीच मान्यताय घेवन मंत्रिमंडळाची बसका घेवन फायलींचेर सय सुद्धा करपा शकता. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड म्हळ्यार फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदी प्रमाण केंद्रीय तपास ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांक म्हणजे जे ईडी, आयटी, सीबीआय किंवा असे जे ब्युरो आसा त्यांच्या अधिकाऱ्यांक न्यायालयान अटक वॉरंट जारी केल्ल्या खंयच्याय व्यक्तीक अटक करपाक मेळटा. हांगा अधिकाऱ्यांक डिस्क्रिशनरी पावर म्हळ्यार खाशेली कसलीच अधिकार नात. मुखेलमंत्र्याक अटक करपाच्या प्रकरणात काय नेम आणि कार्यपद्धतीक पाळो दिवन म्हणजे ज्यो काय गोष्टी फॉलो करून आरोप आशिल्ल्या मनशाक सीबीआय किंवा बाकीचे खंयचे ब्युरो अटक करू शकता. खासा करून मुख्यमंत्री सारख्या सरकारी अधिकाऱ्याक बाबतींत आरोपी पळून वतलो किंवा पुरावो नष्ट करपाचो यत्न करतलो अशें मानपाक फावो तें कारण आसल्यारच तांकां अटक करूं येता. संविधानाच्या कलम 361 प्रमाण भारताचे राष्ट्रपती आणि राज्याचे राज्यपाल आपले अधिकृत कर्तव्य पाळपा खातीर केल्ल्या खंयच्याय कृती खातीर खंयच्याच न्यायालयाक जापसालदार नात आणि तांकां अटकूय जावपा शकना. आता आमी ह्या विशयाचेर आनीक खोलायेन वचपाचो प्रयत्न करूया. आमचो सब एडिटर उलयलो एडवोकेट क्लिओफात अल्मेडा हांचे कडेन. तांचें कितें म्हणणें आसा तें पळोवया. चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट ताका इम्युनिटी आसना. गव्हर्नर, प्रेसिडेंट हांकां इम्युनिटी आसता. तसली इम्युनिटी सीएमाक ना. पूण कितें जाता, पुलीस नॉर्मली सीएमाक अरेस्ट करपाचें नाय बिकॉज द पुलीस कम्स अंडर द सीएम बिकॉज सीएम नॉर्मली इज द होम मिनिस्टर. बट इन दिस केस द पुलीस इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, so he had no control on the police. But in here the arrest is by the ED officials. He has been taken to the ED court. So when as it is by central government, anytime he can be arrested. To that extent, if there is requirement of arrest, yes. But see, according to me, there is certainly a scam. The so-called liquor scam involving the South Group is a scam. But before the Supreme Court, when Manish Sisodia's bail came up, the court was very clear that they were unable to show the money trail. They have not recovered any money. But still, Manish Sisodia did not get bail because it was a law is such that a burden shifts on him. As far as Arvind Kejriwal is concerned, to my mind, this is to a large extent politics because elections are around the corner.
And anybody who is effectively opposing the present regime is kept inside. So my view is that the ED and the IB are all designed to keep opposition inside, and our democracy, our elections are getting designed in that format. It is a dangerous trend. Yes, sir. One more thing, now that, like you said, Manish Sosia's trail was not linked, but still he couldn't get the bail. How difficult it is for Arvind Kejriwal to get the bail? See, if he is under PMLA, it may be difficult for him. In any case, the matter is being heard today. Let us wait for what the court has to say. So another question that I have is, let's see, if he stays in the court for in the jail for a long time, can he run the government from the jail? See, according to me, that is a grey area. Whether he can run from the government from jail is a grey area. There is no need for him to resign. But the governor, Lieutenant Governor of Delhi, may take a view that this is not permissible. This is breakdown of constitutional machinery. Maybe even the government is dismissed. We don't know. Let us wait for the governor to act in the matter, in case he wishes to act. But I would say that is a grey area, whether a chief minister can run the government from jail. No, it's a grey area. So right now he is an accused, Yes. not a convict. Yeah. But are there any provisions in the law by which the Lieutenant Governor can tell him to resign? See, the Lieutenant Governor may tell him to resign. If he does not resign, the Lieutenant Governor may say that this is breakdown of constitutional machinery, where a constitutional functionary is in custody, and it is not correct that the chief minister should be in custody. It sends a wrong signal. That is the view the governor could take. I do not know. But again, I am repeating, it's a grey area. This has not happened. Jayalalitha was arrested once, but immediately a successor was appointed for the Tamil Nadu government to be run.